डिचोली बस स्टँडच्या ऑपोजीट फिलिंग चालू आहा आणि त्या हेतूसून पळयत जाल्यार थंय जागा फ्लड एरिया म्हणून हे करून दवरला. तर त्या बाबतीत तुमी कितें सांगता ती एरिया कशी? एक्चुअली ती सगळी फ्लड प्रोन एरिया जाका आमी म्हणटा तशी दिवचलेची. आणि दुसरी गजाल अशी की ती सामकी दिवचलची क्लोज कॅचमेंट एरिया आणि तिथं डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन 2011 मामलेदारान जो तयार केल्लो त्या भितर सगळे सर्वे नंबर दिल्ले. त्याच्या नंतर जे आता प्लॅन करपा लागले ते सर्वे नंबर खंयचोच दिना आणि एरियाय ते डिमार्केट करून अशें म्हणजे ती दिना भितर. पण म्हाज्या कडेन जो 2011चो आसा तो सर्वे नंबर 137 कंप्लीट. तो टोटल 137 सर्वे नंबर जो आसा तो म्हाका आतां बांदकामाच्या सकयल येता आणि तो फ्लड प्रोन एरिया आसून सुद्दां जर तुमी बांदकामा सकयल हाडटले जाय जाल्यार मागीर होल्डिंग कॅपेसिटी खंय उरतली. पुराचें पाणी जेन्ना येता ते पुराचें पाणी साठोवन दवरपाची जी क्षमता आसता ती क्षमता गेल्या नंतर पाणी सगळ्याक फुट्टलें आणि ज्या जाग्याचेर पाणी पावसलें थंय पाणी पावूंक शकता. म्हणजे पुराची इंटेन्सिटी जाका आमी म्हणटा ती वाडटली. म्हणजे असलो हो जो म्हणजे बेकायदेशीरपणाची सगळी कामां जी आसा ना ती आतां ही कोण करता हो प्रश्न आसा. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाक म्हटलें वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट सांगता की आमी 100 मिटराच्या भितर कोणाक बांदपाक दिना. कायदोच तसो आसा. त्यांच्या नियमा प्रमाणे 100 मिटर ह्याच्या पासून बांदपाक दिनात, कांयच करपाक दिना. बांदपाक न्हू कसली एक्टिविटी दिना वॉटर बॉडी जी आसा ना त्याच्या पासून. आतां ही न्हय. आतां हे सगळें आसतना सुद्दां थंय बांदकाम येता म्हटल्या नंतर म्हाका सुद्दां शॉक जावपाची पाळी येयली. म्हणजे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट भितर पळयना, मामलेदारय पळयना भितर. त्याच्या नंतर कलेक्टराचोय डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन आसा भितरय बी हे सगळे जागा आसात. इतके आसून ते जाता हेचो अर्थ कोण तरी व्हडलो मनीस आसा जेचो मोठो वशिरो आसा अशा प्रकारचो मनीस हे करता. पण हे करणे हे दिवचल्या खातीर अतिशय धोकादायक आसा पूर्णपणे. आयज बिचोलेन छत्रपती शिवाजी महाराजांची पावलां पडलेली आणि ही पवित्र भूमी आसा. त्या भूमीचेर कितलीशीच वायट कामां जाता. ह्या जमनीचो रेप केल्ल्या भशेन जाता. आयज तुमी पळयात हांगासर ही फ्लड प्रोन झोन एरिया आसतली. तुम्ही व्हाळ पळोवपाक शकता. व्हाळाची कांयच सुरक्षा पळय नासतना हांगासर माती घालप चालू आसा. लँड फिलिंग एक्टिविटी आता कितले दीस जाले चालू आसा. आता हे जर हांगासरल्यान सगळ्याक माती भरली जाल्यार उदक खंय वयतलें हो प्रश्न चिन्ह आसा. 100% थंय आसा दिवचलकार अंदू बुडटले. आमी हरशीं कितें म्हणटा एनवायरमेंट वाचया, नॅचरल रिसोर्सीस दवरात, वाचया, सांबाळात म्हणटा. पण आयज आमकां म्हणपाचो प्रश्न आयज म्हणपाचें एक उतर हांव म्हणपाक शकता. आयज मनशांक वाचया हो हांगासर धोरण घेवन भायर सरचो पडला म्हाका. तुम्ही पळोवपाक शकता सगळे कडेन कशी माती घातल्या ती. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. एक 2-3 दीस पयलीं हांव ह्या सायडीच्यान पास जातालो तेन्ना पयलें की हांगासर माती ओतप चालू आसलें. हांव वयर रावलो त्या सायडीक आनी सगळे पयले सबन फुडें पर्यंत व्हाळाक तेकोन माती ओतल्या ती पयली. सामकें तकलेक चडलें. ते पयले उपरांत हांवें विचार केलो की फाटल्या वर्सा जसो पूर येयल्लो तेन्ना बिचोलेन उदक कितलें भरलेलें तुमकां खबर आसतलें. पूण होडयो सुद्दां घेवन भोंवताले त्या टायमार. म्हणटून विचार केलो की हे जर हांगासर भरप चालू जाल्यार फुडें कितें जातलें. हजारांनी स्क्वेअर मिटर एरिया जेन्ना अशी लँड फिलिंग जाता तेन्ना फुडें कितें जातलें हो प्रश्न चिन्ह. जेन्ना हे कळ्ळें तेन्ना सोमतेच हांवें आनीक ते पेपर वर्क करून ह्या त्या डिपार्टमेंटान धांवच्या शिवाय सगळ्यांक पयलीं जे आमच्या सरकारान आमचे हेल्पलायन नंबर दिल्लेले आहा तेंचेर कॉल केलो. पण जे कलेक्टर ऑफिसांतलो जो नंबर आहा तेजेर कॉल केलो. तेज्या उपरांत तेंच्यांनी आपली कामां स्टार्ट केली आणि तेंच्यांनी हांगासर तेज्या पयलीं म्युन्सिपालिटींतल्यान हांगासर म्युन्सिपल इन्स्पेक्टर येवन तेणी इन्स्पेक्शन केलें त्याच दिसा. आणि आयज आत्तां एक वरभर पयलीं TCP डिपार्टमेंटांतल्यान एक मनीस येयल्लो. त्यांचो सर्वेयर येयल्लो पणजेच्यान. एक पुलीस कॉन्स्टेबल आसलेलो आणि त्याच्या बरोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांतल्यान सुद्दां मनीस येयल्लो. तेणी जी एदी मोठी झाडां जवळपास म्हाका दिसता येंग मारून जावची ना एदी झाडां जी कापल्या ती सुद्दां पळोवन ते आत्तां गेल्या. तुम्ही पळयतात GNH.